मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुड़ध्वजः श्रीराम हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दं तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। अंकोला शाखा मठांतू प्रिय गुरुवर्य स्वामीले उपस्थितींतू अनेक पंदा मी हांगा अंकोला मठाक मुक्कामाक आयिल्लो आसाची। विशेष जावन वर्धंती उत्सवाक आमी अंकोला मठाक येता आशिल्ले। केन्नाही मंगळूरतले ना हांगा द्वादशीक वर्धंती उत्सवाक स्वामी हांगा आगमन जाता आशिल्ले। आमगे स्वामी केन्नाही अंकोला आयिल्तना तांगेले प्रवचनांत तांणी सांगता आशिल्ले अंकोला म्हळ्यार आंख खोले म्हणून सांगता आशिल्ले। आता इतले दिवस जाले की पीठाधिपती जाले नंतर तुमगेल्या गांवांतू आता स्वामी हांगा आयिल्लो नाशिल्ले। हाजे पयलीं शिष्य जावन गेला आमी येता आशिल्ले, किंतु पीठाधिपती जाले नंतर आमी केन्नाही हांगा आगमन जालें ना। लागीं आता 2 वर्ष जाले। अनेक पुणांतू स्वामी जाले, वडाला जाले, कारवारांत जाले, अनेक कडेन जायत आसा, किंतु अंकोला आयिल्लो ना। आज दोळ सोडून घेवन पळयात स्वामी आंख खोले म्हणून आज दोळ सोडून घेवन पळयात तुमगे स्वामी तुमगेले घराक येवन बशिल्लो आसा। त्या दिवशीची आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक आणि अंकोला मठाक मस्तीतलं बांधव्य आसा। परंपरेचे 3 स्वाम्याले वृंदावन आमगेल्या अंकोलांत आसा। असल एक गुरुले एक वृंदावन आशिल्लें तसले जास्तीत जास्त असल वृंदावन आशिल्लें तसले जाग म्हळ्यार आमकां अंकोला आसा। पर्तगाळेंतू 7 आणि आता आमगे गुरुवर्य धरून 8 जाता। तदनंतर 3 आशिल्ले तसले म्हळ्यार आमकां अंकोला कडेन भटकळांत 2 आसा, आमकां होन्नावरांत 2 आसा। पर्तगाळी नंतर जास्तीत जास्त वृंदावन आशिल्लें तसले स्थळ म्हळ्यार आमकां अंकोला। ताजे किंता आनीक एक्स्ट्रा तसले ऍड जाता म्हळ्यार आमगेले परम गुरु स्वामीले कसले अंतिम क्षण आसा ते जाल्ले ह्याची स्थळारी एक आमकां संतोष आसली म्हळ्यार अंकोलेकारांनी आमगे स्वाम्याक तांगेले कसली एक अंतिम इच्छा आशिल्ले ते पूर्ण करचेक तुमी साथ दिले। स्वाम्याक एक म्हळ्यार आमकां आनी स्वाम्याक कसले तरी एक संवाद जाताना उलयताना तांचे विमर्श करताना अंकोलेकारांक कशी समजून सुचे कित्याक म्हळ्यार स्वामी गत जाले आणि गत जातना अंकोलेक सर्व लोक हांगा कशी 3 समाधी आसाची 3 वृंदावन आसता। सो आनीक स्वामीले एक वृंदावन हांगा करे आमी सांगले रे आमी कशी तांकां समजून सुचे अशें तांगे मनांत कल्पना आशिल्ले। तातूंत स्वाम्यान पयलेचे 2 ग्रहस्थांक हांगा पेटोवन दिले। कडेन एक अवकाश कसान मेळ्ळे की म्हळ्यार आमगेल्या परम गुरु स्वाम्यान उठून देवाक पिडीत घालून घेवन पर्तगाळी भायर सरता म्हणून तांगे आलोचन आशिल्ली ते एक पॉयंटारी स्वाम्यान धरून गेलो आमी आमगेले गुरूक आमी पर्तगाळी धरून गेलो ती आमी ती वृंदावन करताची म्हणून स्वाम्यान ते एक सांगले। नाजाल्यार अंकोलेकारान सोडिना म्हणल्यार स्वाम्यान ते जायनाशिल्ले। तातूंत अंकोलेकारान तें कसले हट धरनाशिल्ली स्वाम्याक ते साथ दिवन गेलो आणि आमगे परम गुरुले एक वृंदावन पर्तगाळी तशी तुम्ही सर्व लोकांना सहकार केल्याबद्दल आमगे स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्ले।
आणि एक कसं की म्हळ्यार आमगे गुरुक एक फाटीकणाक बी कशी रे आणि तेन्ना तांगेले एक ऑपरेशन कशी एक जाल्ली सो तांकां डॉक्टरांनी बेड रेस्ट म्हणून एक सांगिल्ले जर अंकोला जर स्वाम्याला वृंदावन आशिल्ले आसल्यार प्रति वर्ष गुरुक आमगेल गुरुक तांगेल गुरुले पुण्यतिथी आचरण करचेक तांकां परतून परतून अंकोला येवपाक पडटा आशिल्लें आनी तेन्ना आरोग्याचे एक संपूर्ण लक्षण कळनाशिल्लें की म्हळ्यार मस्त लोक सांगता आशिल्ले स्वामी बेड रेस्ट उरका स्वाम्यान प्रयाण करचें जायना स्वाम्यान बसून पूज करचें जायना तशें आसतना प्रति वर्ष तितलें प्रयाण करून येवची कशी म्हळ्यार एक स्वाम्याक एक मना आशिल्लें किंतु देवाल अनुग्रहान आनी वीर विठ्ठलाले एक उपासन केले निमित्तान स्वाम्यान गंडेकी यात्रा वैके पोरगेन आसले त्या दिवशीची हांगा स्वाम्यान 4 महिन्याचे चातुर्मास वैकेची पोरगेन सर्व लोकांक एक अवकाश पोरगेन दिला हांगाही वीर विठ्ठल देवाक आमगेल्या परंपरेचे मालगड स्वाम्यांनी प्रतिष्ठापन केले कित्याक प्रतिष्ठापन केले की म्हळ्यार आमगेलो विठ्ठलू तो भजना भक्तू ताका भजन म्हळ्यार मस्त प्रीती आनी केन्नानी आतां तुमगेले कार्तिक एकादशी आमी हांगा आयिल्ले आसा तुमगेले विठ्ठलाक जागोच कित्याक म्हळ्यार प्रबोधिनी एकादशी मुकाबले 23 तारीखाची येवची आसा विठ्ठलाक कसं की म्हळ्यार ताका कितलें भजन म्हणटाची तो तितलें संप्रीत पावून घेता आता 2 विठ्ठल आयला आसा एक अंकोला तशें तसं वीर विठ्ठल आनी आमगेल्या संस्थानाचे वीर विठ्ठल दोनीची कार्तिक मासाक अंकोलाक येवन पाविल्ली आसा ती आमगेल्या विठ्ठलाक आमगेल्या कृष्णान एक वाक्य सांगताना श्लोक सांगताना नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेति च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद म्हणून सांगितलं आसा नाहं वसामि वैकुंठे वैकुंठांत वैके हांव वास करना योगिनां हृदयेति च योगी संत कोणे आसा ती तांगे हृदयांत वैके वास करना योगिनां हृदयेति च मद्भक्ता यत्र गायन्ति मागेल भक्त खई मागेले गायन करताची खई मागेले भजन करताची खई मागेले नाम संकीर्तन करताची तत्र तिष्ठामि नारद खई हांव वास करता म्हणून सांगिल्लें आसा त्या निमित्तान विठ्ठलाक भजन प्रिय नाद ब्रह्म म्हणून आमी विठ्ठलाक संबोधन करताची तसं नाद ब्रह्म जावन गेले असेल तसले विठ्ठलाक हांगा आमच्या परंपरेचे मालगड स्वामी तुझी हांगा प्रतिष्ठापन केले आम्ही वैकेच आमच्या देवाक महापूजिकेन तसं एक संदर्भ वैकेच आमकां उर्गास आसा आता कसं नसकी म्हळ्यार कार्तिक मास प्रबोधिनी एकादशी देवान उच्च तसले एकादशी आषाढांतू शयनी एकादशी म्हणटा आषाढ एकादशीक देव सुप्त जाता सुप्त म्हळ्यार निद्रावस्थेक वता आणि कार्तिक एकादशीक प्रबोधिनी उत्सव म्हणून आमी करतात किंतु अंकोला आई निमित्तान आमगे जो परतून दिसता कित्याक म्हळ्यार तुमी रात्री रामा जो 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 म्हळ्यार आमगे देव हांगा न्हिदून बसकडे आमगे एक विशेषता आमगे स्वामी केन्नाही ते भजन मस्त आवडटा आशिल्ले आनी रात्री कालार आमकां रामा जो 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 रामा म्हणून आता आमगे लेकान रामदेव आणि वीर विठ्ठल हांगा बरे न्हीद काडटा दिसता आमचे न्हीद की ना त्या विषय बिगडा किंतु आमगे देव बरे न्हीद काडटा किंतु आमगे स्वाम्याक ते एक भजन म्हळ्यार मस्त आवड आशिल्लें आनी ते मस्त आयकता आशिल्लीं आनी प्रदीपंत हांगा आयकतना रात्री वेळार ते भजन गायन जाता आशिल्लें अशी एक स्वाम्याक आणि मठाक एक अन्योन्य संबंध आशिल्लो तसले एक विषय तुमगेले दराक सांगचे आमकां आमची इच्छा पावले आनी आयच्या दिवसाक वैकेच आमी कारवार मठात उलयना आमगे ते परंपरेचे इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान बांदिल्ले तसले शाखा मठाचे शतमानोत्सवाचे कार्यक्रम कोर घेवन आज आमी हांगा आयल्याची आयच्या दिवसाक 21 तारीख 2+1 केल्यार 3 जाता
आणि परंपरेचे 3 स्वाम्याला वृंदावनात भेट दिवैके आयच्या दिवसाक जातात. त्यानंतर पीठाधिपती जल नंतर तुम्ही सर्व लोकांना तशी ती विशेष जाऊन गेलो महिला वर्ग त्यांनी मुख लोकांना कुंभ पूर्ण स्वागत केले. आईचे नक्षत्र शततारका आणि आम्ही शतमान उत्सव कार्यक्रम कोण घेण्यासाठी शततारका आईच्या दिवसाक चंद्राल वट्टू 100 नक्षत्र भूमताची म्हणून एक सांगताची तिथं त्या शततारकाक त्याची राशी कुंभ राशी आणि कुंभ राशी तेरीच असताना कुंभ पूर्ण स्वागत तुम्ही केलं. शततारका कारवार मठाक शतमान उत्सव कार्यक्रम कुंभ राशी अंकोलेकाराक कुंभ पूर्ण स्वागत केलं. आम्ही त्यांनाही सांगताची जाऊ तू बऱ्या करून घेऊ आणि देव आयच्या दिवसाक आमगे लोक येऊन गेलो. आयच्या दिवसाक हांगा मुक्काम एक 7 दिवसा किती असा. तशीच कार्तिक एकादशी दिवस वैतेची विशेष जाऊन गेलो मुद्रा धारणा इत्यादी कृता आमगेलेकान प्रथम पंत आम्ही वनभोजनोत्सव कार्यक्रमाक आम्ही अंकोला प्रथम पंत आयल्या. त्याच्यामुळे आम्ही अडकुळ मासांतू केन्नाही वर्धंती उत्सवाक येता आशिल्ले आणि अंकोलेकार काय आमगेर मठा केन्नेताची म्हणून. किंतु आज आमगे एक समाधान असा की आमगेर एक शाखा मठाक आमगेले वास्तव घडत असा. त्यातून आम्ही हे संपूर्ण मोकामाचे दौर पळयले तुम्ही कॅम्प लिस्ट पळयले आमगेले जास्तीत जास्त मुक्काम आम्ही आमगेले शाखा मठांत आम्ही दिता आसात. आता मी कारवारांत वास्तव केले आता अंकोलांत आम्ही वास्तव करताची मुक्कामी दिवसांत आम्ही मंगींत वास्तव करताची भटकळांत वास्तव करताची. सो एक पंता आमगेले शाखा मठाक परंपरे स्वाम्यान बांधिल तसं शाखा मठाक पीठाधिपती जल नंतर एकदा वचन येवका म्हणले आम्ही आलोचना कार्यक्रम बांधून घेतले. त्या निमित्तानं आयच्या दिवसाक आम्ही कारवारांतल्यान अंकोला मठा येऊन पावले. तशीच आम्ही पळयताना मस्त लोक आधी स्वागत एक घेऊन पावल्याची आई बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बडबडो तुम्ही करता सगळे उद्योग व्यवसाय नाजाल्यार तुमगेले उद्योग धंदेन जावो नाजाल्यार तुम्ही रातचे वासस्थानान जावो नाजाल्यार हे अंकोला गांवांत जावो नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राहो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे मंगल घडयताची श्री कृष्ण.